आप पार्टी खंय तरी मुखार दिसता घेवन वचपाक आणि काँग्रेस जी आसा प्रिन्सिपल करस्पॉन्डंट पार्टी ती मातशी फाटी दिसता. तुमकां कशें म्हणटा आनी हाजो राजकीय फायदो जातलो काय म्हूण आपाक कळ्ळें. सी आतां जे पळय इश्यू गोंयचे मुखार आसात म्हणजे लँड ग्रॅब मागीर कॅश फॉर जॉब्स आनी आतां तें सुलेमानाची केस जाली हे इश्यू काँग्रेसूय फुडें व्हरता. म्हाका तर दिसता काँग्रेस पार्टी फुडें व्हरता ते इश्यू आनी आपय फुडें व्हरता. एक एक फावट ते सेपरेटली व्हरतात एक फावट ते मेळून व्हरतात. पूण कितें आसता आमकां खबर आसा की काँग्रेस म्हणटा ती एक व्हड पार्टी, इट्स अ बिगर पार्टी. म्हळ्यार आमी म्हणटना म्हणटात पळय की इट इज अ प्रिन्सिपल ओपोजिशन म्हणून. ऑल्दो आतां एमएलए सामके कमी आसात बिकॉज काँग्रेसीची बेस सगळी गोंयभर आसा. आपाची तशी बेस गोंयभर ना. आपाचे 2 जाण इलेक्ट जावन आयल्यात. इलेक्ट जावन येवप गणित हें वेगळें. पूण आप अग्रेसर आसा, काँग्रेसूय अग्रेसर आसा. पूण आमचे कडेन अपेक्षा काँग्रेसी कडच्यान चड आसा. आनी काँग्रेसीची दुसरी कितें जाता काँग्रेसीचो फोर्स आसा तो डिवायड जावन वता. वेगळे वेगळे मनीस फुडें येतात. गिरीश चोडणकर फुडें येता म्हळ्यार तो एक काँग्रेस लिडर. पूण काँग्रेस ऑर्गनायझेशन अशें म्हणून फुडें येता असं दिसना लोकांक. मागीर सुनील गावडणकर फुडें येता. मागीर आमगे लिडर ऑफ ओपोजिशन तो फुडें येता. अमित पाडकर फुडें येता. पूण ताणें सगळ्यांनी एकठांय जावन एक जोश पळय करपाक जाय, एक गजर पळय घालपाक जाय. तो घालता अशें दिसना. म्हणून आमकां काँग्रेस मातशें फाटी पडटा अशें दिसता परसेप्शन तें. पूण चड आमी फाटी पडटात ते आतां तूं म्हाका विचारता म्हूण सांगता हांव. तशी पळोवपाक आतां एक तूं म्हाका विश्लेशक म्हणटली मिडियाय तशी फाटी पडटा. प्रत्येक गोश्टीचेर हांव पळयता की मिडिया ओपोजिशना कडेन एक्सप्लेनेशन विचारता. वो सुलेमान गेलो तुमी कितें करता, मागीर तो सापडलो जाल्यार तुमी कितें करतले म्हणजे ओपोजिशनान कितें करप कळ्ळें कितें म्हणटा. तुमी कितें करतले ओपोजिशना धारेर धरतात, ओपोजिशना कडेन एक्शन मागतात. पूण सरकारा कडेन एक्शन मागनात. तेच धारेर वचून मुख्यमंत्र्याक धरनात. आतां जोशुआची रेजिग्नेशन तुमी कित्याक मागनात हें विचारता कोणा ओपोजिशनाक. पूण जोशुआ वचून विचारनात. म्हणल्यार आतां पळय दिगंबर कामत म्हणटा पयलीं मुख्यमंत्री जावन गेलो न्ही. म्हळ्यार तो एक आधारस्तंभ सरकाराचो आनी आमी ताका वेगळे नदरेन पळयतात. ताका कोणी वचून एक क्वेश्चन करना. नाल्यार बीजेपीची पळय पॉलिटिशियन पळय आसा तर तांकां हें वचून क्वेश्चन करना. अरे बीजेपीची व्हडले व्हडले विचारवंत आसा मरे, व्हडले व्हडले दोतोर आसा मरे. अरे अशी गोश्टी बीजेपी घडल्यात. म्हणजे एक सांग म्हाका बीजेपी सरकार जर इलिगॅलिटी करता आनी बीजेपीचे लोक जर तर क्रिमिनल एक्टिविटीजां भितर आसा. कितें सुलेमानाचो इश्यू म्हणटा हो प्रॉपर्टी इश्यू. इट्स नॉट जस्ट ए इश्यू ऑफ ए क्रिमिनल, इट्स अ बीग प्रॉपर्टी इश्यू इन नॉर्थ गोवा. तातूंत भितर साठे लोटे खूब जाणांचे आसात. पॉलिटिशियनय आसात, ब्युरोक्रेटाचे आसतले, पुलीस ऑफिसराचे आसतले. सो हो बीग इश्यू. हे बीग इश्यू भितर जेन्ना एक सरकार, म्हजोच सरकार तरी, हांव एक बीजेपीचो हितचिंतक, म्हजो सरकार जेन्ना इलिगॅलिटी करता आनी क्रिमिनल एक्टिविटी करता म्हजी खासदार जाल्यार म्हजी मंत्री, तर हांवें तांकां प्रश्न विचारप ना. हांव बीजेपीचे मतदार म्हणून ओगीच रावप. कित्याक आज हांवें पेपराचेर वाचलें बीजेपी मतदार आनी पॉलिटिशियन म्हणटात की मनोहर पर्रीकर जर ह्या वेळार आशिल्लो आनी तो बीजेपीचो तर लिडर ऑफ द ओपोजिशन आशिल्लो तो गोंयभर खवदळ उडयता आशिल्लो म्हणून. कसो खवदळ उडयता आशिल्लो की तुमी ताचे फाटल्यान वता आशिल्ली. आतां तुमची धर एबीव्हीपी संघटना न्हिदल्या. भाजपा युवक न्ही तुमी. हे सगळं चल्लां. हे भाजपा तुमी सरकार करता, तुमी न्हिदल्यात आनी दोश दिता ओपोजिशनाक. म्हणजे हांव तर एक बीजेपीचो हितचिंतक आनी एक जर मतदार, बीजेपीन चोरी केली, इलिगॅलिटी केली, मारामारी केली, मर्डर केले, हांवें ओगी रावप आनी हांव देशाचो नागरीक म्हणप आनी गोंयचो नागरीक म्हणप. सो हेय प्रश्न मुखार येतात. बरें हें सगळें जालें आतां तुमी सांगलें. आतां हांव परते आमी आमच्या मुद्द्यार येवया. मेन म्हणजे आप जे भशेन एग्रेसीव जाता ताजो फायदो तांकां जातलो अशें दिसता. सी एग्रेसीव जाता फायदो तांकां लोकां मुखार वचपाक तांकां बऱ्या पडटलें. फायदो जातलो काय म्हाका खबर ना की लोक आतां कशें परसीव करतले की आपान सगळे कडेन कॅन्डिडेट कशा कशे दवरली जाल्यार ते मत खावपा दवरता काय कितें. सो सदांच ओपोजिशनान आपल्या स्वताचो स्ट्रेंथ पळोवन ताणें एकमेकां मदीं एक तरेची एलायन्स आसपाक जाय. पूण एलायन्स म्हणल्यार आप उलयता तशें न्ही. आप पार्टी एक लिडरान म्हणलें पळय तुमी एलायन्स आहात हें जाल्यार तुमी काबार जातले. अरे
काँग्रेस काबार जातली म्हणटा तुमकां येवपाचें नो कॅन दॅट बी अ स्टार्टिंग पॉयंट ऑफ एन एलायन्स कॅन वी कम टुगेदर विथ सच ए मायंडसेट काबार जातली मरे कर काबार सो मायंडसेट पयलीं सारको आसपा जाय एकठांय येवपा जाय इफ दे वॉन्ट टू कम इन टू पावर एलोन आप कॅन नॉट कम इन टू पावर they may get some mileage but they can't come into power.